येवकार हा समृता खणगावकर. सुरेखपुराचे हेडलाईन्स. बाळी सरकारी वाचनालयाची जाल्या अवतिकाय. मोडकी लायब्ररी पळोवनच लोक काडटात पळ. सरकारान बेगोबेग वाचनालयाचो प्रश्न लावचो तडीक, मागतात थळावे. आयतारा तापली कोयराच्या विशयावयल्यान लाटम बार्शेची ग्रामसभा. वाठारात खास करून पंचायत इमारती भोंवतणी वाडपी कोयराच्या समस्या विशीं थळाव्यांनी उक्तायलो हुस्को. काणकोण राजबाग दर्यांत बुडली नुस्तेमारी बोट. बोटींतले 10 जाणांक केले साल्वार. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. बाळी वाठारांत आशिल्ल्या सरकारी वाचनालयाची अवतिकाय जाल्या. कितल्याशाच वर्सां आदली ही लायब्ररी. सरकारान हाचेर दखल घेवपाचे थळाव्यांनी मागला. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. तुम्ही जाण आसतले की सरकार भुरग्यां खातीर खुबशे पयशे मोडटा. खूब म्हणल्यार खूब पडची बजेटान सुद्दां भरपूर पयशे जे आसात हे भुरग्यां खातीर, जी इस्कॉला भुरगीं शिकतात, ह्या लायब्ररी खातीर, ह्या भुरग्यां खातीर खुबशे पयशे जे सरकार इन्वेस्ट करता, पास करता. पूण हेजो उपयोग खंय जाता हें कळना. तर हें कळना हेच्या खातीर म्हणटात की बाळ्ळी जी गव्हर्मेंटाची लायब्ररी आसा, जी भुरग्यांक बूक वाचपाची, या भुरगे वायट दिशेन वयचे न्हय, आनीक ह्या जाग्यार बसून तेणी बूक रीड करचे आनी बरे बरे बूक जे पयलींची बूक जे आसात हे रीड करचे म्हणून ती लायब्ररी जी बाळ्ळीची जी देवळाची कमिटी आसा शांतादुर्गा बाळ्ळीकरीनाची, हेणी ह्या भुरग्यां खातीर ही लायब्ररी खातीर तेणी शाळा दिल्ली. पूण आतां तेजे नशीब म्हणपाचें आनीक वायट म्हणपाचें दिसता की ही शाळा जी आसा आतां लायब्ररी जाल्ली, पूण ही लायब्ररी आतां बंद पडले कडेन आसा. आनी हेचे खातीर जे भुरगे यंग भुरगे आसा हे बूक वाचपाचे आतां आपल्याक जाय थंय न्हंयचेर वचोन बसतात, खंयचे तळयेर वचोन बसतात. म्हणून लोकांनी आज सरकाराक एक अपील केले कडेन आसा, इतले पयशे मोडटा तेजो खंय तरी उपयोग करचो. आनीक हेचेर सांगपाचें म्हळ्यार आनी एक वायट दिसता की पयर 15 ऑगस्टा हेचेर झेंडा वंदन सुद्दां जालें ना. खूब वर्सां आदली बाळीची सरकारी लायब्ररी मोडपाक पावल्या. पाखें सारकें ना. लोक येतात पूण अवतिकाय पळोवनच खंय परते वयतात. थंय काम करतल्यांकय भंय निर्माण जाला. कितलेशेच फावटी कागाळी केल्यो पूण सरकारान हाचेर कांयच दखल घेवंक ना. खंय म्हाका दिसता हे जाल्यार की 2 म्हयने तरी जाले न्हू आमी हो पयलीं हें दिल्लो आमी तुमकां. आनीक सांगलें की तेजी परिस्थिती एकदम बिकट आहा. तें कोसळोन पडटा आनी ते ती बाई ती रावता ती म्हणटा आपल्यान कितले तरी एडिया घातले आनी आपल्याक भंय दिसता हांगा रावपाक. ह्या परिस्थिती आपल्यान कशें काम करपाचें. आनी पूण आमी लास्ट रिपोर्ट केल्लो, सरकारा कडेन विनवणी केल्ली. हे जात तितले बेगीन रिपेर जावचें, तकलेर पडपा सारकें आहा. लोक येता वाचपाक पूण ते भिवूनच वयता. आनीक म्हाका आतां तर ती आतां जालो म्हयनोभर जालो ती बंदच आसा. म्हणजे कशी परिस्थिती कळना. हांवें आयकलां तिकाय खंय तरी ट्रान्सफर जाल्या, शाळे मारल्या. पूण आमची गांवची हें कितें, आमकां वाचनालय कितें, आमच्या भुरग्यां खातीर कितें प्रोविजन दवरला. तुमी खंय सबस्टिट्यूट दिवपा जाय. आतां हें जर तुमी मोडपा रिपेर करता म्हणटात, म्हाकाय कळना रिपेर करपाक कितले गव्हर्मेंटा कडेन आसा मरे सगळें करपा सारकें. ही बाळ्ळी गांवचे गव्हर्मेंट विलेज लायब्ररी एज्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या अंडर ह्या आमच्या जे शाळेक शिकतात जावं स्कुलां शिकतात त्या सगळ्या भुरग्यां खातीर एक विलेज लायब्ररी सरकारान केल्ली. ही विलेज लायब्ररी सद्याक 15 दीस जाले कंटिन्युअस बंद पडला. कारण हेजी बिल्डींग पळय आसा ही सगळी मोडपाक येयला. फाटल्यान मोडल्या, भितरल्या कांय जाग्यार उदक येता भितर आनी सरकाराचें हेजेर पूर्ण दुर्लक्ष आसा. सरकार म्हणटा लायब्ररीनी आमी हजारांनी लाखांनी पयसो खर्च केलो. बजेटाक लायब्ररी लागून कितलो असो कोट्यांनी खर्च करता सरकार. पण ह्या लायब्ररीची अवस्था पळयल्यार दिसता सरकाराक ह्या लायब्ररीचें कांयच पडून गेलें ना. ही आतां 15 दीस जाले लायब्ररी कायमची बंद जाला. सरकारान लाखांनी पयशे दिवन ह्या लायब्ररीन पुस्तकां हाडली आनी म्हाका दिसता ह्या लायब्ररीच्या पुस्तकां वाचून केदें कळ्ळें व्हडले अधिकारी जाले लोक. शाळेत शिकलेले भुरगे अधिकारी जाले. तरी आसतना सरकारान हेजेर आजून पर्यंत कांय दखल घेतलो ना. 15 ऑगस्ट 26 जानेवारीक ह्या शाळेच्या मुखार ह्या लायब्ररीच्या मुखार आमी झेंडावंदन करताले.
हे आतां बंद जाला. कालच्या 15 ऑगस्टाक हांगा झेंडावंदन जाल्ला, इतलें आमचें दुर्दैव आसा. हेजेर सरकारान बेगीन दखल घेवची. ही लायब्ररी कितले लाखांनी पुस्तकां आहात, कितले लाखांची पुस्तकां हांगा पडोन आसात, ती तरी सारकी करची आनी भुरग्यांक वाचपा दिवची. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. कोयराची समस्या सोडोवपा खातीर लाटंबारचे पंचायत ग्रामसभेची बसका जाली. लाटंबारचे पंचायतीत आयज जाल्ले ग्रामसभेचे बसकेत ह्या वाठारांत खास करून पंचायत इमारती भोंवतणी वाडपी कोयराची समस्या विशीं थळाव्यांनी हुस्को उक्तायलो. पहिलीचो सरपंच आसतना सगळ्याक तुका एक सांगता, तू तुझ्या पंचायती भोवती भोवलो, तू नवो पंच जाल्यार पंचायती भोवती सरावंडींग मातसो रावंड मारून पळय, मातसो ताका सांगलें जाय आमचे बिल्डिंगेन मातसो रावंड मारून पळय. पण ते थंयच्यान गाडी येता थंय जे सिनियर सिटीजन्स आसात न्हू तेचे पांय बूक मोडटले, बँकेत येतात, सोसायटी येतात, ते इम्पॉर्टंट एक आसा. आनी सरावंडींग पंचायत तुजी क्लीन ना. तू तुमच्या आपले तुमचे बसा ताका सांगता. हालींच जपसालदारकी सांबाळपी सरपंच रामा गांवकारान ही चिंता मान्य करून लोकांचो प्रस्न सोडोवपा खातीर लोकांनी पंचायतीक सहकार्य करपाचें आवाहन केलें. पंचायत आनी गांवकार एकठांय येवन काम करून कोयर समस्या हाताळपाक शकतात आनी लाटांबार शेत नितळ आनी निरोगी वातावरण राखपाक शकतात. आयचे बसकेन अपूर्ण उदरगतीची कामां, महसूल आनी परवानो जारी करप, पंचायत वाठारांतल्यो वेवसायीक वसणुको हांचेर विशय तापलो. 9 वार्डाची पंचायत, ही पंचायत कशी आसपा जाय, ही आमी कितकीशी वर्सां पळयता, ही पंचायत आसा तशीच आसा. कांय इम्प्रुवमेंट ना, कांय ना. फक्त पंच नवे येता, सरपंच जाता, पण इम्प्रुवमेंट डेव्हलपमेंट हे कोण पळोवपाक तयार ना. तेन्ना हेंच्यांनी ग्रामसभा ही सुप्रियर सांगता म्हणून ग्रामसभा घेवप ना. हे इश्यू घेवन थंय रिजॉल्व जावपा जाय इश्यू ना. जस्ट येयले बोवाळ केलो आनी मोस्टली म्हाजो एक्सपिरियन्स असो आसा की मेन इश्यू कोणाक कळना. इश्यू कोण पॉयंट आउट करता, इश्यू कोण घालिना, तेजे डिस्कशन एक जाणा नॉलेजेबल कोणी उलयता ताका अगेन्स्ट म्हणजे कशें बसो बोवाळ करप. बेजीक पॉयंटूच खबर नासता कित्याक इश्यू येयला तो. तेन्ना प्रत्येक नॉलेज आसप हें गरजेचें. आतां गार्बेजचो इश्यू ग्रामसभेक आतां डिस्कस जालो. ग्रामसभेक डिस्कस इश्यू जाला, पण आतां जे आमी प्रिमायसीस आमी जे उबे रावल्या, जंय आमी ज्या हॉलान आमी जी मिटींग घेतल्या, त्या मिटींग वयर सरता थंयच इतली घाण आसा ते कोणूच कांयच करिना, सगळी दुर्लक्ष जाता. त्याच बरोबर जे गार्बेज इश्यू जो गांवांत लाटंबार पंचायतीन सगळीच कडेन गार्बेज इश्यू आसा. ह्या गार्बेज कलेक्शन चालू आसता, पण ते आतां ही आमची स्कूल आसा, हे हायस्कूल आसा, अंगणवाडीच्यान 10th पर्यंत भुरगीं शिकतात, ताका थंय पेवर्स ना. जेन्ना पेपराचेर डिक्लेअर जालो पण तेंच्यांनी कितें केलें, गार्बेज गटार साफ केलो. गटार साफ केल्या उपरांत गार्बेज आसली ती रस्त्याचेर उडयली आनी उदक जें आसा ते आजुनूय रस्त्यावरूच वतात. ताका प्रोविजनूच ना की ते गटारान वचपाचें. गटार ओन्ली फॉर द नेम सेक. हे जे गार्बेज इश्यूचे जे पंचायतीन पयलीं आपली सरावंडींग पंचायत पयलीं पळोवपाक जाय की आमची पंचायत कितली क्लीन आनी नीट आसा, आमी कशी ती मेंटेन करूंक जाय. आनी हो धडो तेंच्यांनी विलेजांत ग्रामस्थांक घालूंक जाय. प्रत्येक फावटी ग्रामस्थान अशें करूंक जाय, ग्रामस्थान तशें करूंक जाय न्ही. पंचायत बिल्डिंगूच सारकी सेफ ना. पंचायत बिल्डिंगचे सरावंडींग जर पळयतली सगळें कलर तण वाडला, सगळें हें आसा ते पयलीं करपाक जाय. बजेट बेज कित्याचेर बजेट जे प्रिपेर केला हेच तांकां खबर ना. बजेटान जो फिगर घातला तो रियलिस्टीकूच दिसना. ऑड फिगर कसो त्याच्या अंडर खंयची कामांक कितलो इस्टिमेट लागतलो, एटलिस्ट ते तरी जाय न्ही. ते पासून ना. म्हणजे जे बजेट करता हे ओन्ली वर्साचें बजेट फायनान्शियल इयराक बजेट दिवपाक जाय म्हणून दिवप काय तेजी प्रत्येकाचे एक्चुली बजेट कशें आसा, गव्हर्मेंट बजेट दितना प्रत्येक वखदाचे कामां खंयचे घेतले, ताका कितले फंड्स लागतले आनी इन केस कमी पडलो जाल्यार ती सप्लिमेंटरी मागप आसता. पण बजेट आसा न्हू तेच सारकें ना. बजेट पंचान पयलीं सांगला की आपण नवो आसा की आपण काही स्टडी करूं ना, फुडल्या ताका तुमचे सगळे आन्सर तुका सॅटिस्फॅक्टरी दिता म्हणून. आनी तेच्या आनीक पयलीं कांय ना. ती सरपंच नवो आसा न्ही. हे जे कितें इश्यू जाल्ले आसा हे पयलींच्यान चालू आसा न्ही. आतां नवो दुसरे खुर्चेर बसलो म्हणून ताकाय
ताका सगळे आन्सर कळपय म्हणून रावंक ते ताका पयलीं फायली पळोवपाक जाय, चेक करपाक जाय. ते पयलीं सरपंचाच्यान थंयच्यान आयला न्हू ते. सो हांगासर आमच्या गांवांतल्या लोकांनी जे तेंचे खुबशे प्रॉब्लम्स आसलेले ते मांडलेले आनी तेतूर मेजर प्रॉब्लम्स म्हटल्यार एक गार्बेजीचो आसलेलो. तेजेर हांवें तांकां प्रॉमीस केला की तो एक सरावंडींग पंचायत सरावंडींग ते फर्स्ट पळय म्हणटाले. सो हांव तांकां एक एश्युरन्स दिला की हांव बेगींतल्या बेगीन ती क्लिनींग करून घेतलो. सेकंड म्हटल्यार तेंचो विशय आसलो की आयज ग्रामपंचायतीक आयज आमची पंचायतीन जर समज मेन एक टॉयलेट जाय आसली तांकां मेन तेंचो की पब्लीक टॉयलेट ना आमच्या पंचायती सायडीक. जर समज कोणाक आतां टॉयलेटीक वचपाचें पडलें जाल्यार तो विशय हांव प्रायोरिटी बेसिसार घेतलो. आनी तशेंच EHN नंबराचेर लोकांचे क्वेश्चन आसलेले की जे EHN नंबर आसा ते आमी डॉमेस्टीक आनी कमर्शियल हेका दिता पर्पजाक. सो जे कमर्शियल आसतले ते तेंच्यांनी खंय तरी म्हणजे जर धंदो करणारे गांवांतले लोक आसा जाल्यार तो टॅक्स वाडोवन कमर्शियल टॅक्स घेवन ते तांकां करूंक दिवपाचे हे सगळ्या लोकांचे एक म्हणणें आसलें आनी त्या पद्दतीन आमी तेजो ठराव घेतलेलो आसा. आणि जो त्याच्या नंतरचो जो विषय असलेलो तो रिगार्डिंग डेव्हलपमेंटल वर्क ते डेव्हलपमेंटल व्हेरियस जे प्रपोजल आसा ते आमी घेतलेले आसा आनी तेंचे हांव स्वताहून वचोन जाता तितल्यो वॉर्ड मेंबराक घेवन जे NOCक लागून जी कामां उरता ती कामां हांव कंप्लीट करतलो अशें तांकां हांवें एश्युरन्स दिला. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि संगीता ओली. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया फुडल्यो खबरो. राज्यात आतां चडशा वाठारांनी रानवटी जनावरांचो आकांत पातळ्ळा. फातर्प्या माडेमळात थळाव्यांक वाघ दिश्टी पडिल्ल्यान लोकां मदीं भंय निर्माण जाला. रातचे लोक भोंवतात. लोकांक फाफशिले जाल्यार जबाबदार कोण? रान खात्यान दखल घेवन गांवांत पिंजरो बसोवचो थळाव्यांनी सरकाराक गाराणें घातला. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. माडेमाड फातर्पा हांगा जो दिलखुश देसाय म्हणटा तेगे घरा मुखार वाघ दिश्ट पडलो आनी हो वाघ राती दिश्ट पडलो जेन्ना तिजी भुरगीं रातची 12 सुमार जेन्ना दार बंद करताले त्या टायमार ताका वाघ दिश्ट पडलो आनीक दिश्ट पडटकीर एक रोखडेच ताणें व्हिडिओ शूट करपाक जाय म्हणून मोबायल काडलो पूण ताका तो मेळना. वाघ भिलो आनीक तो रोडाच्या ते सायडीच्यान आसा त्या वाटेन गेलो. म्हणजे हांगा खंय तरी ह्या वाघाचो बंदोबस्त करचो म्हणून दिलखुश देसाय जो आसा हेणी म्हागले कडेन आसा कित्याक हो जो वाठार आसा हो देवळाचो वाठार आसा. दुसरो तो रोड आसा हो ONGC गेले कडेन आसा आनी आतां श्रावण म्हयनो जाल्ले कारणान येरादारी खूब जाता आनी त्याच बरोबर थंयच्यान इस्कॉलाची जीं भुरगीं आसात हीं येतात म्हणटकीर हांगा खंय तरी कोणाकय वायट कितें जावपाक नाका, त्रास जावपाक नाका आनी लोक श्रावणा येता देवळांनी. ह्या देवळां बरे भशेन येवचे. इस्कॉलाच्या भुरगीं आसा तीं बरे भशेन वचचीं म्हूण ताणें म्हागले कडेन आसा आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हेजेर बेगीच्या बेगीन बंदोबस्त करचो. जें बाळ्ळी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा हेणी बेगीच्या बेगीन बंदोबस्त करचो म्हूण ताणें म्हागले कडेन आसा. रमेश बाब जालें कितें राती 12 सुमार म्हजी चली बॅल्कनीची दार बंद करपा म्हणून गेल्ली अरावंड 12. सो तेणी तो वाघ सारको रस्त्यार आमच्या घरा कडेन रस्त्यार डिस्टन्स हाली 5 मीटर आसा. बॅल्कनी दार तेंचे बंद करपाक तेणी मोबायल काडलो फोटो घेतलो म्हणून. फोटो काडचे पयलीं तो गेलो. मागीर सकाळी जेन्ना आमी CCTV पळयली जाल्यार हो वाघ हा तो सारको ज्या रस्त्याचेर इस्कॉलाची सकाळी भुरगीं वता भरपूर आनी रहदारी बी खूब जाला. ONGC शॉर्टकट पडटा तेजे खातीर लोक बी खूब वता त्या रस्त्यार आनी तो जेन्ना गेला CCTV कॅमेराचेर कळ्ळें की 2 मोटरसायकलवाले गेला थंय विदीन 2 मिनटां फाटीं हें आसा. सारकें रेजिडेन्शियल एरिया भितर आनी त्याच बरोबर लोकय वता इस्कॉला भुरगे येतात सकाळचे वता आनी सारको मदीं आख्या 2 गांवाच्या मदीं आहा तो सारको. म्हणजे कोणाकय कांय करपाक नाका म्हणून तूं प्रिकॉशन पयलीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक रिक्वेस्ट करून धरचो. जेन्ना आतां थंय एक वाघ येयलो म्हणून कळ्ळो आतां तेगेले CCTVचेर कळ्ळी न्हू आतां वाघ येयलो म्हणून तेन्ना इमिडिएटली थंय एक्शन जावपाक जाय. थंय आतां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कॅमेरा बसयतलो आनी तेजे नंतर फुडली कारवाय करतलो अशें जायना. सद्याक पांजरो हाडून बसोवपाची गरज आसली आनी आतां जे पळय कितें आसा हो जो वाठार आसा तो देवळांचो वाठार आनी श्रावण म्हयनो आसल्यान लोक येरादारी देवळांनी चालू आसा
तेन्ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट त्वरीत एक्शन घेवपाक जाय आसलें. हे तुगेले कॅमेरा बसोवपाचो हो टायम काडपाचो हे वेळ काडून धोरण करपाक जायनासलें. जेन्ना दिलखुश देसायन तेणे आपल्यान सांगलें बाबा आपल्या कॅमेराक थंय वाघ येयल्लो दिसलो, कॅमेरा कैद जाल्लो आसा, तेन्ना इमिडिएटली थंय पिंजर हाडून बसोवपाची गरज आसली. हे फक्त डिले धोरण जालां आतां आनी सरकारान हेजेर लक्ष घालचें, कित्याक हे व्हेरी डेंजरस आसा. आतां इस्कॉला भुरगीं येता त्या वटेन आनी जायते येरादारी वयता त्या वटेन. हय, भरपूर लोक वयता आनी देवळांनी लोक वयता तेवडच्यान. आनी दुसरी म्हणल्यार भुरगीं पळय आहा न्हू, आतां इस्कॉलाची भुरगीं त्याच वाटेन तेवडच्यान वयतात. तेन्ना हे सामकें एक भयानक हें जाल्लें आसा. आनी तेगेल्या कॅमेराचेर सगळें सरळ दाखयता. तेन्ना पांजर हाडून बेगोबेग तेका धरचो अशी आमची मागणी आसा. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, समरिता खणगांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. काणकोणा राजबाग तारीर दर्यादेग वाठारात नुस्तेमारी करपाक गेल्ली बोट बुडली. बरें म्हण बरें कोणाक कांय जालें ना. खंतीची गजाल म्हळ्यार आपतकालीन सेवांक हे सुवातेर पावपाक वाटच ना. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. काणकोण तालुक्यातल्या राजबाग तारीर ह्या दर्यावेळेचेर आयज सकाळी नुस्तें मारपाक गेल्ले कडेन एक धाकटी पात उलटली आनी सुदैवान ही पात चड दर्या भितर डीप नाशिल्ली, मातशी लागींच आशिल्ली. ताका लागून व्हडलीशी कांय प्रॉब्लेम जाली ना आनी थंयसर खंयच्याच प्रकारची जिवीत हानी जाली ना. सगळ्यात मोठी दुर्दैवाची गजाल अशी म्हणल्यार की जेन्ना पात उलटी जाली त्या वेळाचेर फायर ब्रिगेड आनी 108 ह्या दोनीय गाडयांक लोकांनी आफयले खरे, पूण दर्याच्या देगेर वचपा खातीर जी वाट आशिल्ली ती कोणे तरी अज्ञात व्यक्तीन सरी मारली किंवा थंय एक नेट मारले आणि ती वाट ब्लॉक केल्ली. आणि ह्या सिच्युएशना लागून बऱ्याचशा लोकांनी आलटे उलटे उलोवपूय सुरू केले. खरें म्हटल्यार दर्याचेर वचपा खातीर जी नैसर्गिक वाट आसा ती उगडी उरपाक जाय आशिल्ली, कारण थंयसर येणाऱ्या जाणाऱ्या लोकां खातीर तो एक एक्सेस आशिल्लो. पयलीं सुरवाते पासून हांव सांगता, ज्या दिसाक पावसा ह्या पाती भायर वयताय त्या वर्सां कशी अगदीच घडटा. आणि ही घडटा म्हणून आमी सगळी सरकाराच्या माध्यमातून सरकाराक जागृत केला. प्रत्येक काणकोणात जो आमदार जाता त्या आमदारा फुडें आमी डिमांड करताय की न्हंय आसा ह्या न्हंयच्यान आनी पाती येताय आनी पाती नुस्तें हिंगा खाली करताय. येता आसतना हिंगा जाता, हिंगा रिवर सायड येता आसतना गाळ हिंग पडले आसा, म्हळ्यार कोस पडलो आसा पावसाक. हिंगा येना, डीप ना, त्या कारणाक लागून तितून वसाड वयर सरता आनी वसाडे लागून प्रत्येक वर्सा येती तरी एक पात बुडटा. पण मनुश्य हानी केन्ना जाली ना. सगळे गांवचे लोक जेन्ना कशें जाल्यार पात त्या मनशाक सांबाळ करताय. म्हणून आमगे सरकारा फुडें एकच डिमांड की हो गाळ सण सुद्दां परपर वर्सा पुरवयतलो. जशी तुगे रत्नागिरी जटी बांदला, प्रत्येक स्टेटीक जटी बांदलाय त्या प्रमाणे हिंगा जटी बांदल्या आसा, पूण येवपाक हाड बरोबर ना. तेन्ना एक सायडीक 1 किलोमिटर सुमार स्लॅबाचे त्रिकोण स्लॅब तयार करचे आणि ह्या वयच्यान उदक हें आडयचें ह्या सायडीन भायर घालचें. तेन्नाच ते मदीं तेन्ना नंतर तो गाळ म्हणजे कोस काडचो. तेन्ना ते खोल पडटले आनी खोल जाले नंतर म्हाका दिसता हिंगा तो अशें पाती बुडपाक शकनाय. पाती फक्त कोस ते पुरवले कारणाक लागून वसाड थिंग व्हडली जाता आनी वसाडे लागून ते पाती बुडटाय. तेन्ना आमी सरकारा फुडें डिमांड करताय. प्रत्येक वर्सा आमी डिमांड करताय. जे आमदारां फुडें येता आमदारां आमी हें सांगताय, खासदार पळय इलेक्शनाक उबो रावताय त्या कॅन्डिडेटाक आमी हें सांगताय
पूण खासदार जाली नंतर ते कोणूच चौकशी करनाय आणि ह्या तर रिवर सायडीक समुद्राच्या भितर येता आसतना ते तर खोल केल्लो ना, पोस काडून ते खोल केल्लो ना आणि ते तर एक सायडी बांदून काडला जाल्यार केन्ना जाल्यार मनशाची जिविताची हानिकारक जावपाक शकता. म्हणून आमी सरकाराचे दोळे, काणकोणचे आमदार तेजे बरोबर खासदाराचे दोळे उगडटाय की कशें करून हे बेगीन हो प्रस्तावाचो सुटाव करचो आणि ही येवपाची एक वाटच जाली दर्या सांजाली पाटी भितर सरता ती वाट रस्तोच म्हणपा तो पूण हो न्हंयच्यान येता पूण थिंगा कोस भरलो कारणां लागून थिंगा उदक कमी आसल्या कारणां लागून थिंगा वसाड वाडटा, वसाड फुलता आनी तेच्या कारणां लागून ते पाटी बुडटाय. तेन्ना तो कोस ना गाळ काडून ते खोल घालचें आनी एक सायडी बांदून काडचें तेन्ना केल्यारूच आमच्या प्रस्तावाचो सुटाव जातलो. बेतूल ते पळय पर्यंत एक टायमार एमर्जन्सी पाटी हिंग भितर घालताय, बोटी हिंग भितर घालताय. तेजो प्रस्निक्ती लोकांचो म्हणजे व्हॉल काणकोणकारांचो फिशरमॅना बरोबर जे जे नुस्त्याचे वेवसाय करताय त्या पाटीचो जो धंदो करताय तांचो हो प्रस्न आहा तेन्ना बेगीन करून सरकारान हे आमचे प्रस्नाचो सुटाव करचो असो आमी सरकारा फुड्यान मागता, काणकोणच्या आमदारा फुड्यान मागता, दक्षिण गोंयच्या खासदारा फुड्यान बी मागता. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. नैऋत्य मोन्सून दुबळो उरता. कांय सुवातांनी कमी चड पावसाची नोंद जाता पूण येता त्या दिसांनी आनीक खर हालचाली जावपाची शक्यताय आसा. गोंयांत पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान कांय कडेन गडगड आनी वीज पडपाची शक्यताय आसा. आमी 19 आणि 20 ऑगस्टाक वतना पावसाची तीव्रता वाडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान दोनय म्हालांतल्या कांय सुवातांनी उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. ही प्रक्रिया 24 ऑगस्ट मेरेन चालू उरपाची शक्यताय आसा. चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान 32 आणि 27 डिग्री सेल्सियस मजगती उरतले. 20 आणि 22 ऑगस्टाक दक्षिण महाराष्ट्र गोंय दर्यादेगेर वराक 35 ते 45 किलोमीटर वेगान व्हांवपी वादळी वारे येवपाक शकता. दर्यादेगेची परिस्थिती खडबडीत आसतली आणि नुस्तेमारांनी सादूर रावपाचो सल्लो दिला. शुक्रारा मेरेन येल्लो अलर्ट. पावसाची तीव्रता वाडपाची शक्यताय. वादळी वारो आणि वीज पडपाची शक्यताय. दक्षिण बांगलादेश वयल्या चक्रीवादळ यंत्रणेक लागून हुस्को. नुस्तेमाऱ्यांक दर्यादेगेर वचपाआड सल्लो. सोमारचे तापमान 32 आणि 27 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 चाळीच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.